आनी सरकाराक तो गावाना आनी हो सोदपाक आनीक भितर सारकें वचोंक जाय आनी लोकूय जाणा किरण मडकेकार कोण तोय ओपन जाल्लोच आहा ओके हें तो पुलीस स्टेशन करप हें एंटी सोशल बंद करप क्रायम बंद करप मडको खेळप घरांच्यो वस्तू भांगराच्यो विकप आनी मडको लावप घराय उद्ध्वस्त करप होवूय क्रायम एका प्रकारचो समजलें सो ऑब्वियसली असो हे क्रायम जो पर्यंत बंद जायना ते आमचे गोंयकार भाव जे लोक म्हणटात ओरिजीन गोंयकार म्हणटात ते खूश जातले जाल्यार मडको सोरो खंय तरी कंट्रोल जावंक जाय रिजनेबल घेवंक जाय सोरो घेयना सोरो ना जाल्यार ही मोठी मोठी 5 स्टारां चलची ना दुकानां चलची ना खुबश्यो गोश्टी पूण मडको पळय हा बायलां मनशाच्या न्हवरे मंगळसुत्रां सुद्दां विकतात आनी मडक्याक लायतात आनी त्या पयशांनी आनी कोण मजा मारता आनी त्या पयशांनी परत युथांक पिड्ड्यार करपाचें काम त्याच पयशे करता पण गव्हर्नमेंट बंद कित्याक करिना मडको हो बीजेपीन स्टार्ट करूंक ना जावं काँग्रेसीन करूंक ना हे ओरिजिनेट खंयसून जाला तो खबर ना इट इज ऑल ओवर द वर्ल्ड गोंयान आनी कोलवाळेन अशें ना कोणेच कितें म्हणटा तें आनी मडको बंद करूंक जायना तो गव्हर्नमेंट बंद ट्राय करतात न्ही रे करूंक जायना आतां हांवें केलें की वॉट्सॅपार वचून धाडप आसता सायबर क्रायम ट्रॅक करूंक शकता इट्स अ वास्ट पण फाटल्या लास्ट टायम तुमच्याच एका कॅबिनेट मिनिस्टरान म्हटलेलें की मडको शूड बी लिगलायज अशें म्हटलेलें तांच्यानी तो म्हणटा पण वेदर इट इज फीट सी एका भागाचो आमदार मंत्री म्हणटा रेग्युलरायज करचो ताका दिसता कारण ताका लिगल खेळोंक सोदता आसतलो तो तेज्या मनान जालां खेळपाचें तर त्या खातीर तो सांगता लिगलायज जावचो म्हणून पूण बाकीच्यांचे ऑप्शन हे जाय बाकीच्या देशांत जाय बाकीच्या स्टेटींनी जाय न्हू मडकात अशें ना क्रायम पर्यंत करपाक पूण मडक्याचे पयशे गुंडागिरी सोऱ्या यंग युथांक पिड्ड्यार करपाक जो पयसो वापरता आनी तो पयसो येता खंयसून खंय तरी घरांचे पयशे खंय तरी कश्ट करता खंय तरी दिसाडाक 500,000 जोडटा तितूचे 300 मडक्याक लायता आनी कोणाचो संवसार वाडयता लक्षांत येयलें हो मडको बंद करप म्हणजे खंय प्रत्येक घरांसून रॉयल्टी कशी वयता मडक्याक आनी त्या पयशांसून सिलेक्टेड लोकांक पिड्ड्यार करपाचें काम चलता तुम्ही फाटल्या दिसांनी म्हटलेलें की जुगार भरपूर चडला म्हणून तुमची कॉन्स्टिट्युएन्सी हांगा नाही जुगार ना रे पण मडको चलतात न्हू लक्षांत येयलें म्हण मडको कितें हा पळय 2 भाशेन आसता एक लेबराचो भुरगो केळें चोरता बुकेक चरता पटाक बूक ना आवय बापूय दिवंक शकना म्हणून पूण जे येता ते सोसायटी सारके जे तांदूळ ट्रकाचे ट्रक भायर वयता आनी कितें काँग्रेसीचे हेल्प करता ते मडके पंतून कोण घेता ते सोऱ्याकार बांदता आसा ते थोडे फार घेता पूण बाकीचे जे घेता पळय ती वेल्थ वाडोवपाक घेता सगळे इकडे रावता अर्बनायज जाता लोकवस्ती वाडटा हावजींग बोर्ड 1600 फ्लॅट्स बांदपाचें प्लॅनिंग चलता ऑलरेडी प्लॅन केला सो ऑब्वियसली हेजे वयलें पॉप्युलेशन जाता जाल्यार खंय तरी ही सोय तेगे पळोवंक जाय ती जातले मागीर धांवतले जावचें ना त्या पेक्षा म्हाज्या सारकेलो जो विचार करता पळय हांवें म्हाजें स्कूल आहा म्हाजें आनी आहा जेन्ना हांव सरपंच आसलें तेन्ना हांवें हेल्थ हाडलेलें तेन्ना थिवी कॉन्स्टिट्युशन आसली तेन्ना दुसरी आसली शिवोलेम सुमार तशी आसली सो ते हेल्थ हांवें हाडलें तेन्ना म्हाजेच टायम हाडलें हेवूय हांवें हाडलें तूं म्हणजे ह्यो गोश्टी पळय हा ह्यो 10-20 वर्सांचें प्लॅनिंग करूंक जाय 50 वर्सां फुडें कितें जातलें सो म्हाजो विचार 1600 फ्लॅट येता आनी यदी लोकवस्ती वाडत आहा जाल्यार इट इज आवर बावंडेड ड्युटी एज ए आमदार नात्या आनी चड करून कोलवाळे कित्याक म्हणटा की 10-20 वर्सां पयलीं काम केलां दुसरे फावट आमदार जालां जाल्यार थोड्या फार तरी लोकांची कळ प्रॅक्टिकली पळयल्या सो तेज्या खातीर अत्यंत गरज आहा ह्या मार्गान आसपाक एक लास्ट क्वेश्चन म्हाज्या कडल्यान आमकां सगळ्यांक खबर आहा तुकाय खबर आहा की मडक्याचेर वयर येवपी लिडर बीजेपीनूय आसा किरण कांडलकर पयलो बीजेपीनूय आसलो आतांच ऑपरेशन अगेन्स्ट मडका कित्याक येयला अटॅक करपाक हो मडक्याचो विशय आतां न्हू सदांच चालू आसा सदांच आसतलो सदांच आसा आनी सदांच आसतलो पूण ज्या टायमार दृश्टी नदरेक येता पळय खंय डॅमेज जाता खंय लोक पिड्ड्यार जाता खंय आनी कितें जाता जाल्यार तेजेर लक्ष पडलें उपरांत उलयताच हांव तरी खंय उलयता मडक्याचेर तुमी विचारला हांव उलयना पूण म्हाज्या तकलेन आहा न्हू बाबा हें बरोबर न्हू संवसाराक म्हाका पडटना न्हू आनी म्हाज्या सारकेलो
लायफान हांवें कितें जमा केलां जावं म्हाजें कितें आहा जावं म्हाजी तकलेन कितें आहा हांवें इस्कॉला सारकेल्या भुरग्यांक हजारांनी भुरग्यांक शिक्षण दिवपाक हजारांनी आतां हायर सेकंडरी चालू केल्या हायर सेकंडरी फूल फ्लॅश करतले थोडे आनी विचारा फुडें हे प्रोफेशनल कोर्सीस आहा ते करचे काय कितें ते ह्या माध्यमान कितें एका मनशाचे विचार जेन्ना हांव त्या मार्गान वयता तेन्ना त्या मार्गान भुरगे वचता आतां हायर सेकंडरी सुरू करता हायर सेकंडरीच्या भुरग्यांनी ड्रग्साक वचोंक जायना हायर सेकंडरीच्या भुरग्यांनी मटक्या सारकें वचोंक जायना जाल्यार वयता तकली पूण उलोवन फायदो ना प्रॅक्टिकली करप फॉर एग्जाम्पल 2 ग्लास आहा बरें पाणी डटी उदकान घालचे तेवूय डटी जाता आनी बऱ्या उदकान परत डटी उदक घालची जाल्यार तेवूय डटी जाता सो थोडे थोडे डटी उदकाचे काडून आमच्या हितून हाडप हें आमचें कर्तव्य आतां तुमी प्रश्न केला हांव आन्सर करता पूण म्हाजो फ्रेंड भांगारे एअरपोर्टार धरपाचें कारण कितें ते चोरून हाडिना खंयसून दवरला थंयसून तेंच्याच पयशांचेर पूण ते भांगार हांगा टेररिजम वाडोवंक वापरतात पयसो म्हणून ते स्मगलिंग म्हणटा तेका न्हू मोडको कित्याक बंद करूंक जाय तो पयसो समाज पिड्ड्यार करपाक वापरता तो पयसो समाजांच्या भुरग्यांचे लायफ पिड्ड्यार करता म्हणून बंद करपाक जाय तुम्ही आत्ता म्हटलं किरण मडकेकार हो मिसिंग आसा हायकोर्टान सांगला हांव म्हणिना हायकोर्टान सांगला सरकारूय सोदता कितें पळय पूण मेळना कित्याक तो खंयचो किरण मडकेकार मेळना आतां कोलवाळी म्हणटा पुलीस स्टेशन जातकीर मेळटलो अशें दिसता मेळना हेजो अर्थ कितें सांगता मेळना हेजो अर्थ कितें नांवां खूब जाणांची आहा एविडन्स जाय ज्या मनशाक खंय करता जाल्यार एविडन्स जाय तो एविडन्स ना ते सीएम उलयता वो तेकाय जावंक शकता आमच्या आमदाराक किंवा आनीकूय कोण तयार जाल्ले आसा तांकां इन्फॉर्मेशन पयलें सीएम म्हटल्यार आपल्या गोंयांत कितें घडटा तें पयलें इन्फॉर्मेशन आसता तांकां आतां कोलवाळी पुलीस स्टेशन जालें की मडकेकार मेळटलो असो दिसता म्हणजे तो सोदता ते ते सोदून काडपाकूच तयारी करता आमी न्हू ते फायंडींग फॉर दॅट आणि ते आता न्यू कोण ते मडकेकार बारीक बारीक आसात न्हू गो आणि न्यू बिल्डींग तुम्ही आता पळयतलेत जागो बी आयडेंटिफाय जाणांक म्हणपाचो पूण तो बंद आमी म्हाज्या सारकेलो करूंक शकचो ना पूण थोड्या भितर थोडे लोक काडून थोडे बरे बरे बाबा अशें न्हू तशें अवेरनेस करून सुदारल्यार आमची आवय बापायक सूख ते 10-5 वर्सां लायफ जास्ती गावतले जाल्यार भुरग्यांचें सूख आनी तें सूख भुरग्यांचें आमी दिवंक शकता जाल्यार बऱ्या मार्गाक भुरग्यांक ओडपाक जाय मडका माफिया आसा अशी दिसता गोंयांत मडका माफिया हांव त्या माध्यमान ना हांव मडक्यान ना सी म्हाका